ओके कोण उलयता या या म्हाका सांग आयज तुमी जे हांगा सगळे जमले पळय ते एक्चुअली कित्या खातीर जमले कितें इशू कितें हांगा इश्यू म्हणजे आता दिवाळीची हॉलिडे पडलेली आसा आनी आमची ही प्रायमरी स्कूल शाळा आहा ते बंद आहा ते लॉक केल्ले आहा टिचरी येना कोण येना काल अनसडन सकाळी 11 सुमार 3 जाण कोण भितर सरले गेट ओपन केली तेंच्यांनी पोस्ट फिली केली काही खबर ना पूण आमची गेट लॉक केल्ली आसता मागीर आमच्या पब्लिकांनी पळयलें गांवच्या ग्रामस्थांनी पळयलें आनी ते हांगर फुडें येयले आनी तेंच्यांनी काय विचारलें कित्याक तुमी येयल्या काय म्हणून तेन्ना ते सांगूंक लागले आमी सर्वे करूंक येयला म्हणून टावराचो मोबायल टावराचो तेन्ना आमी तांकां विचारलें बाबा तुमकां इतलो जागो आहा तुमी हांगा शाळेन कसो मोबायल टावर घालूंक शकता म्हणून ते म्हणटा आमचे कडसून गव्हर्मेंटाचें परमिशन आहा म्हणटा आमी तांकां विचारलें तुमी प्रायमरी भुरगीं पळय ही 4 वर्सांची 5 वर्सांची शाळेन येता पळय तेंच्या शाळेन तुमी टावर कसो घालूंक शकता आमी म्हणलें ताका तुमकां जाय जाल्यार आनी खूब कडेन जागे आसता ते म्हणटा ना आमकां म्हणटा ऑलरेडी म्हणटा आख्खे होल गोवान म्हणटा 250 टावराचे ऑफिशियल गॅजेटाचेर आमकां हें केलां म्हणटा तेंच्यांनी पूण आमी मागीर सगळ्यांक आपयलें आनी आमी ते बंद करपाक ट्राय केली तेच्या उपरांत मागीर 2 जाण आनी कोण आसले ते म्हणाले आमी PWDचे मनीस म्हणाले आमी सर्वे करूंक येयला म्हणून मागीर तांकां सांगलें आमी हें टावर घालपाक शाळेन दिवंक शकना म्हणून मागीर आमी एक लेटर केलें आनी त्या लेटराचेर सगळ्यांनी एक सायनी मारपाक प्रॉमिस केले तेन्ना तो कोण पळयल्लो पळय तो आमकां ऑब्जेक्ट करूंक लागलो सायन हांगर मार सायन थंय मार म्हणून आमी जाल्यार तूं कोण आमकां विचारपी तेच्या उपरांत मागीर ताका आमी बंद केलो थंयसरलो मागीर गेले ते मागीर पूण आमी म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी आतां सांगलां 250 शाळेंनी ऑफिशियल गजेटाचेर हें केलां म्हणून टावर घालपाचें म्हणून हे सगळ्यात तर शाळेंनी तो हे टावर घातले जाल्यार मागीर भुरगीं करतलीं कितें भुरगीं शिकतलीं कशीं फाल्यां तें हे टावर एक्चुअली तेंच्यांनी एक व्हडले कॉलेजींनी नाजाल्यार युनिवर्सिटीन घालूंक जाय आसलें हे धाकटे भुरगीं शिकता थंय टावर घालपाचें न्हू तें आनी हेजेर आमी एक सगळ्या लोकांकूय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ह्या हितून आमकां सपोर्ट करपाचें कित्याक फाल्यां हांगर जर टावर येयत जाल्यार फाल्यां बाकीच्या सगळ्या शाळेंनी टावर वचोंक शकता ते ताका लागून मागता सगळ्या पब्लिका कडेन की आमकां तुमी सपोर्ट करपाचें नेमकें कारण टावर नाका हेजो कित्या खातीर तुमकां टावर हो एक्चुअली तुमकां खबर आहा सगळ्या पब्लिकाक खबर आहा टावर म्हणजे एक हेवी फ्रिक्वन्सी हाय रेंज ती भुरग्यांक इफेक्ट जावंक शकता ते म्हणटा हाय फ्रिक्वन्सी न्हू म्हणटा ती इट इज भुरग्यांक म्हणटा बरें म्हणटा गोंया बरें जावंक शकता भुरग्यांक हांगर आतां अप टू 4th पासून भुरगीं शिकता हांगर 9 वर्सांची पासून लास्ट 5 वर्सांची ती 9 वर्सांची आनी हो टावर आतां तेज्या टावराच्या तर खाला तर ती लागीं भुरगीं तर 10 वर्सां हांगा शिकली 5 वर्सां शिकली जाल्यार ते तांकां हार्मफूल न्हू ते म्हणटा टावर काय काम जावचो ना म्हणटा भुरग्यांना ऑफिशियल कालिल्ले ते पूण ते म्हणटा तेंचे कडेन म्हणटा ऑफिशियल हें आहा म्हणटा की कितें रिपोर्ट आहा म्हणटा की आमी सांगता तो टावर हार्मफूल न्हू म्हणटा पूण सगळ्या लोकांक खबर आहा टावर म्हणजे तो हार्मफूल म्हणून भुरग्यांक आमकां जाणट्यांक भुरग्यांक झाडांक हो तो हार्मफूल तो जाल्यार भुरग्यांक जावंक शकना आज कितें मागीर ऑफिशियल तुमी तुमच्या भितर कॉलर जाले मागीर कितें जालें ऑफिशियलांनी आमी तांकां स्टॉप केलें आनी आमकां हो टावर हांगर येयल्लो नाका आमकां आमी सांगलें हो आमचो रेजिडेन्शियल हें म्हणून एरिया ते म्हणटा रेजिडेन्शियल न्हू म्हणटा टावर घालता तो प्ले ग्राउंड मरे भुरग्यांचो प्ले ग्राउंडार कशें घालूं शकता टावर ते भुरग्यांचो खेळपाचें मैदान मरे तेजेर घालूं येता ते भुरगीं खंय खेळटलीं आ भुरग्यांच्या जर मैदानाचेर ते टावर घालूंक शकता जाल्यार भुरगीं शाळेंची खंय खेळटलीं घरा कडेन खेळटलीं अंदाजे कितली भुरगीं शाळेन शिकता 40 भुरगीं आहा मरे 45 भुरगीं आसा टावर घालचे पयलीं तुमकां आश्वासनान बीन घेतले पंचायतीक बीन कळयलेले आमकां केन्नाच एड्युकेशन डिपार्टमेंट आश्वासनान घेयना आनी हांव नको ते येता काय ना येता ते हांव नको हांव आतां 10 वर्सां जालो प्रेजिडंट आसलो म्हाका जाल्यार हांवें केन्नाच पळोवंक ना गव्हर्मेंट सर्वंट हांगा येयलेले पंचायतीक हेचे बद्दल कितें कल्पना नासली पंचायतीन कांयच हें करूंक ना पंचायत मेंबरूच आसा हांगासर आनी हो आमकां हेच्या फुडें घातलो पंचाकूय कल्पना नासली हेच्या बद्दल ऑर्डर पंचाकूय कल्पना नासली पंचाक कल्पनाच ना जाल्या कोणाक दिवकूच ना येता आनी गेट उगडून भितर वयता म्हणजे कितें आतां म्हाका सांगा आमी पयला आख्ख्या गोंयभर गव्हर्मेंट प्रिमायसीन सगळे कडेन
मोबायल टावर इंडस कंपनीचे व दुसऱ्या कंपनीचे घातलेले आसा. जोर जबरदस्ती आसूं कितें आसूं पूण तेंच्यांनी जे गव्हर्मेंट इस्कॉला आसा जे गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आसा थंयसर मोबायल टावर घातलेले आसा आनी हे मोबायल टावर जाल्ले आसा लोकांनी प्रोटेस्ट करून. समज तुमची मागणी पुरी जायना मोबायल टावर आमी तांकां जाल्यार घालूंक तुमचे दिवचे ना, कित्याक जागोच ना जाल्या. तुम्ही जागो पळया तरी प्ले ग्राउंडाक कितलो आहा भुरग्यांचो. 100 स्क्वेअर मिटर बी जागो धरूंक ना, सगळो रस्त्याक गेल्लो हा जागो. आनी खंय घालतले ते? तुम्ही अडयतले का? आमी अडयतले शुअर. आमी घालूंक दिवपाचे ना, घालून घेवपाचे ना ना. दिवचे. आमी वाड्या वयलो लोक टावर घालूंक दिवपाचे ना. तुमचो फूल ओपोज फूल ओपोज तांकां जाय थंय घालूनी. अशें कितें तुमच्या मनात आहा की बाबा जर मोबायल टावर ह्या इस्कॉलान शाळेन घातलो जाल्यार तुमी भुरग्यांचे कितें काडप अरे बिडप फाल्यां भुरगीं सोडून वतात जाल्यार शाळा घातलो बंद खंय तर आमी सांगता, आमी पडटली. घालून फाल्यां जर दिवचेच ना भुरगीं न्हू. सोडून गेली शाळा बंद पडटली आनी सरकाराक जाय शाळा बंद पडलेल्यो. सरकाराक जाय कितें तेंचें कारस्थान आहा. तांकां ते ऑफिसां घालूंक जाल्यार कितें घालूंक जागो जावो तांकां. त्यामुळे तांकां जाय शाळाच बंद जाल्लेल्यो. आमदाराक कळयलें ह्या बद्दल तुमी? आमदाराक कळोवंक ना. वयतले आमी आमदाराशी पण कळोवंक ना. हांव राजेंद्र वसंत कुरगांवकर, हांव एक सोशल वर्कर आणि हो जो सगळो परिसर आहा हो सावतावाडा उंटा पळय थंय आसा. आनी हे जे सरकारी प्राथमीक शाळा आसा हांगा ल्हान ल्हान भुरगीं शिकतात हांगर. आनी ह्या ल्हान ल्हान भुरगीं शिकता आसतना हांगर हे म्हाका दिसता खंयचे तरी प्रायवेट कंपनीचे कोण तरी येयले आनी काल ते हांगर जमलेले खंय ते आमी टॉवर घालता म्हणून. पूण म्हाका सांग तूं हे जर हांगा टॉवर घातलो जाल्यार ल्हान भुरगीं आसा हेंचे कितलो इफेक्ट जातलो. सद्या पयलीं झाड माड बी सगळें करपाता. चूल पाखरूय दिश्टी पडना खंयसर एक बाबा माये मोगान पयतो लायला म्हणून. हे बिकॉज ऑफ हे टॉवरा खातीर न्हू. तेजी फ्रिक्वन्सी आसता पळय न्हू ती स्ट्रॉंग आसता. आतां गव्हर्मेंटाक खबर ना फाल्यां सगळ्या ह्या भुरग्याचेर जर इफेक्ट कितें जालो हाका जबाबदार कोण. समज कितें अपंग जाली आनी कितें ताका सिकनेस जाली हाका जबाबदार कोण. आनी गव्हर्मेंट म्हणटा जर आपूण परमिशन दिलां काल ते सांगताले आमकां खंय हांव नासलो काल हांगा. काल जवळ जवळ 150 लोक हांगा सगळो जमा जाल्लो आनी आमकां हांगर तो टावर येयल्लो नाका आनी आमी तो करून दिवचेय ना. आनी हे म्हाका दिसता पळय जे कोण ते सरकारी मनीस आसा तांकां हेल्प करता पळय ते सांगता की आमकां हांगासून परमिशन हाडला वयरसून दिल्लीसून हाडला खंयसून. हे म्हाका सांग असले तर खंयसून परमिशन हे हाडटात. हांकां लोकांचें कांयच पडलें ना. हांकां सगळ्या लोकांचो सर्वनाश करपाक जावो. पूण हांव सांगता तुमकां सगळ्यांच्या ग्रामस्थाच्या वतीन की आमी हांगा जे भुरगीं खेळटा ल्हान ल्हान भुरगीं फुलपाखरू बशी तेंच्या जर जिवाशी खेळोंक सोदता गव्हर्मेंट परमिशन दिला म्हणटा आमी हे जे कोण येता आमी हांकां एक व्हणा पासून काडून दिवचे ना. हांगा सगळे भुरगे आमी उबे रावतले वाड्यार वयले आनी कोण ते म्हणटा की आमी तो वयरसून खंयसून दिल्लीसून परमिशन हाडला खंय सीएमा कडून हाडला पंचायत हाडला आमी थंय जाय जाय ते वयतले आमी मोर्चा काडटले जाय जाल्यार आमी खंय म्हणून बंद करतले म्हटल्यार आमी हांगा टावर जावपाक दिवचो ना. म्हाका सांगा जेन्ना कोविडाचो काळ येयलो आनी टिचरी शिकोवपाचे बंद जाल्ले ऑनलायन क्लासीस चालू जाल्यो तेन्ना एक कायदो काडलो की भुरग्यांक मोबायल हो कंपल्सरी. आनी जेन्ना जवान आसले तेन्ना पालकांनी पासून मोबायल खंय तरी अरेंज करून तांकां दिले की भुरगीं आपली खंय तरी शिकोवनी म्हणून. सो हे सगळे गोश्टी जावन तुमकां कितें दिसता की ऑनलायन क्लासीस चालू आसपाक वायफाय जाय आसलें नेट जाय आसलें आनी तेन्ना भुरगीं घरा बसून शिकलीं आनी आतां असो जाला की मोबायल नाका जाला टावर नाका जाता. हे कितपर्यंत तुमकां दिसता योग्य कशें कितें? हो प्रश्न कितें आसा तो बरो आसा पूण ही जी ल्हान ल्हान भुरगीं आहा पळय हांगा पयली ते 4थी पर्यंत शाळा आसा न्हू बरोबर. सो हांगा मोबायल काय तांकां शिकपाक गरज ना. ही जी मोबायलाची गरज आसली ह्या सरकारान पयलीं करूंक जाय आसली. हांव जाणा 70 वाळपय काणकोणाच्या सायडीन रेंज मेळनासली थंय तेन्ना गव्हर्मेंटान आजून तांकां ती वाडे दोंगरार वयताली आनी जर हांकां जर कोणाक जर हांगर तो टॉवर घालपाक जाल्यार आमी सुवात खबर दोंगरार बागान व्हरून घाला तुमी टॉवर दोंगरार हांव तुमकां एनओसी दिता म्हणल्यार हांगर नाका. ह्या वाठारांत असो खंय तरी जागो आसा की तुमच्या देखरेन खंय तरी घालप? आमची ड्युटी न्हू ती ताका जागो सोदून दिवपाक तेंच्यान जागो सोदून काडूंक जाय पूण न्हू ह्या प्लेसीर आनी खूब टुरिजमाच्यो प्लेसी आहा शेत आहा वचा थंयसर घाला थंयसर. फूल अपोज आहा तुमचो आतां? फूल अपोज. आमी व्हण मारून दिवचेच नाल्यार हांगार आनी कितेंच घडत जाल्यार हाका सरकार जबाबदार आसतलो. टावर घालून शाळा बंद कसो तरी प्लान आसतलो दिसता म्हाका ह्या सगळ्या गोश्टी वयल्यान. तो आमी तो प्लान सक्सेस जावंक दिवचे ना गव्हर्मेंटाक. जावं कोण प्रायवेट कंपनी येयल्या पळय तांकां हांगा टावर घालून दिवचोच ना. ना म्हणजे ना हय मरे. ते तांकां आपल्याला कितें शाळेन जाता म्हणून ते कोण उलयत ना. आनी दुसरें
शाळेच्या बद्दल उलय आम्ही हे बी या शाळेचे टोटल हांव एडवर्ड पयलो म्हाजी मिसीस ह्या वॉर्डाची मेंबर आसा सो हेका म्हाजो फूल सपोर्ट आसा तांकां कित्याक आमकां हो टावर हांगासर येयलोलो नाका हेज्या आदीं हांगा बोनान जाणून येतालो तेन्नाय हांव ओपोज केलोलो की हे ती ज्वानिताचो प्रॉपर्टी आसली थंयसरूय येतालो आमी ओपोज केलोलो गव्हर्मेंट कितेंय सांगो की हे हार्मफूल न्हू म्हणून पूण इट इज हार्मफूल सगल्यांक तुमकांय खबर आसतली इट इज हार्मफूल म्हणून रेडिएशन येता पळय ती इज हार्मफूल भुरग्यांक म्हणून न्हू हें जाणट्यांक सगल्यांक हार्मफूल इंजेक्शनूय हेंच सांगलेलें तें वॅक्सिनेशन हार्मफूल न्हू म्हणून आतां लोक कितलो मरून गेलो हेका जबाबदारी कोण गव्हर्मेंट घेता कितें जबाबदारी ना गव्हर्मेंट हाडटा आनी थापता आनी चल्ले हांव नोका आतां गोंया गव्हर्मेंटाचें कितें पळय तें हे हाडटात तशें नॉयज पोल्युशनाक आनी कोणाक हाडलो तांकां तेंकयल्या थिंन धाडले आतां ह्या हितून हाडला आनी कोण प्रायवेटाक गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट न्हू हो साम प्रायवेट प्रोजेक्टांक हे गव्हर्मेंट सपोर्ट करता जाल्यार इट इज टोटली रॉंग आनी हेका लागून आमी पंचायतीन वयतले आनी मिनिस्टराशीय वयतले आनी हो टावर हांगासर येवंक दिवचें ना दीस इज माय से म्हाका सांगा जेन्ना हो प्रोजेक्ट जे जाता तेन्ना अशें म्हटलें जाता की PWD घालता आनी PWD खंयची ऑथॉरिटी हांगासर लागना पंच लागता ना पंच मेंबर लागना कोण लागना आमदार पासून लागना हेजे बद्दल तुमचें मत कितें आहा की बाबा तुमी जर जोर जबरदस्ती खंय तरी घालता जाल्यार तुमी आनी खंय फुडें वयता ऑथॉरिटी म्हाजी प्रॉपर्टी आहा कितें म्हाजे प्रॉपर्टीन म्हाज्यान कितेंय करूं येता ऑथॉरिटी ना तेका सो PWD प्रॉपर्टी जाल्यार PWDन हाडून कितेंय आमचें थापय येता बरे प्रोजेक्ट घ्या मरे हांगासर कितें आय जाल्यार जे लोकांक बेनिफीट जातले पळय ते लोकांक हार्मफूल जातले ते प्रोजेक्ट नाका आमकां हांगा एडवर्ड बाब हांगा म्हणटा NOC नाका म्हणटा पंचायतीची टॉवरान हेजे बद्दल तुमी एक पंचायतीन कितें मेमोरेंडम करतले नाल्यार फुडें आतां हें पंचायत NOC हें आमकां कालूच कळलां की हांगासर टावर येता म्हणून आतां हेच्या फुडें कितें स्टेप घेवंक जाय ते आमी पंचायत घेतले हांव मेंबराकूय कळयतलो सरपंचाकूय कळयतलो बाबा हे प्रोजेक्ट हांगा येवपाचें आहा म्हणून सो अकॉर्डिंगली वी वील टेक अ स्टेप आमदारा मेरेन वयतले तुमी आतां डेफिनेटली ह्या शाळेची टोटल एरिया कितली आहा ती आमकां खबर ना ही पळय ही कंपाउंडेड एरिया आहा पळय 700 स्क्वेअर मीटर खंयच्या जाग्यार घालूंक सोदता ते दाखय मातशें ते मैदान एकदम ल्हान जाल्लेलें आसा ते ऑलरेडी 4 मीटर रस्त्याक गेल्लेले आसा एक 100 स्क्वेअर मीटर म्हाका दिसता मैदान आहा आनी ते तितून घालूंक सोदता बस पळयात न्हू तुमी फोटो थंय घे
क्वेश्चन किती दे